याजकी जीवित जावन असा एक देवा पोवणे ह्या पोवण्याक ह्या दोगी भावांनी 6 वर्सां आदीं देवान तांकां दिल्ले आपोवण्याक पाळो दिवन तयाराय करन आयज तेच क्रिस्ताक समर्पण दिवन ताच्या मोळ्यांत सेवा दिवंक मुखार सर आयला ते अशें आसतना तांचो निश्चय तोच क्रिस्त घट करून दी तोच क्रिस्त तांकां मुखार सांबाळून दी आनी चलोवन व्हरून दी म्हूण आयज प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या वेळार आमी मागया आनी ह्या मिसाचे भेटेन आमी सगळ्यांनी वर्ते रितीन भाग घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी रडया हांव पातकी सरपददार देवाक आनी तुमकां बाब भयणो जमण्या उसरां सांगता मनाची सरपददार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया मोगा देवा तुज्या एकल्याच पुता परम आनी सासणाचो याजक तुवें केलाय जांकां ताणें आपले सेवक आनी पवित्र गुटाचे मुन्यारी करून दवरल्यान तांणी विश्वासीपणांनी आपले मुन्यारपण पाळीशेक आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो खरो देव तुजे सगळ्यांनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पर आत्मा मुजेर आसा याजक तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो याजक तूं सासणाच्या सासणाचो मेल्ल्या मदलो प्रथम पूत कसो जीवन तुटयलेल्या आनी संवसाराच्या रायांचेर अधिकार चलयतल्या जेजू क्रिस्तातान कृपा आनी शांती तुमकां हालेलुया 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 Zuwa pormane Jezu Christaचे शुभ वर्तमान हो म्हजो उपदेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यात तुमी भायर सर वचून फळ दी जाय उठचे तसलें फळ दी जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यांत
दियाकोन एडविन आनी झेवियराक आपोवणे दितात. तांकां तरबेती दिल्ल्या वडिलांच्या नांवान गवळी बापा कडेन ह्या भावांक याजकी वर्गाक उबारूंक विनंती करतात. याजकी संस्कारणी घेवंक आसा तो मुखार सर. आयज वंदणीच्या लोकांक तितलेंच न्ही, ह्या दोगा भावांच्या धार्मीक संस्थेक तितले न्ही, पूण आख्खे इगर्ज मातेक एक संतोशाचो दीस. आपलेच इश्ट म्हूण आपयल्ले दोगां त्याच क्रिस्ताच्या मोळ्यांत वावरूंक ताचोच संदेश सगळे सुवातेर पाचारूंक आमच्या गांवांत हांव त्याच क्रिस्तान पिंचून काडला. याजकपणाचें जिवीत जावन आसा एक जिवीत त्यागाचे, सॅक्रिफिसाचे. न्हय जिवचे आमचे पासून, पूण देव परचे पासून, क्रिस्ता पासून असले एक त्यागाचे निस्वार्थेचे जिवीत तुमकां लाभून दी म्हूण जावन आसा म्हजें मागणें. आमेन. आता मणियारपण घेवंक आसचे उमेदवारी बिस्पाचे 6 वावराडी जावंक आनी क्रिस्ताचे गूट संभ्रमूंक, तशेंच ही याजकपणाची जबाबदारी तांकां सारकी समजल्या म्हणलें स्वंत कुशीन गवळी बापान विचारच्या सवालांक जाप दिवन उसारता. क्रिस्तान आमच्या श्रेष्ठ याजकान आपुणूच निर्मळ बली जावन बापाक भेटवणी केली. ताचे लागीं दिसान दीस व्हडा एकवटान जिवंक आनी ताचे बराबर मनशाचे सोडवणे खातीर देवाक तुजीच भेटवणी करूंक तुमकां खुशी आसा. वय देवाच्या आदारान म्हाका खुशी आसा. आनी खालतो रावतलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दिता. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्णायक पावों. मान दितलोय आनी खालतो रावतलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दिता. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्णायक पावों. भाग्यवंत मोरये देवाचे माये. सर्वेस्पर आमचे देवा, या तुझ्या सेवकांचेर पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद घाल आनी याजकी कृपेचें बळ दी. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपददार आनी शासनाचे देवा, तूं आमकां पाव.
तुझे तान सर मान उपसता आणि सर पदवी तू वाडटाय तुजे वरवीं सगळें वाडता आनी थीर जाता त्या वाटकडूनच्या लोकांना हाडलेली जाणा घे तू करतलोय ते समजून घे तू हातान घेतलोय त्याची देख घे आणि कुर्सार खेळिल्ल्या जेजू सारखे तुझे जिवीत जावं देवाक भेटूनच्या लोकांना हाडलेली दाना घे तू करतलोय ते समजून घे तू हातान घेतलोय त्याची देख घे आणि कुर्सार खेळिल्ल्या जेजू सारखे तुझे जिवीत जावं सगळ्या देवदूतां आणि भक्तां सांगाती संतोषान तुझी स्तुती आम्ही गायता रस्तो पवित्र आणि सगळी तुझी रचना तुका वाकणटा तुका भेटयलेले साश्निक दान तो आमकां करूं आणि असे देवाचे माये भोव भाग्यवंत आंवकार मरयेच्या भाग्यवंत जुजे तिचो पती तुझ्या भाग्यवंत दानदूतांच्या आणि वैभवी रक्त साक्षांच्या भाग्यवंत डॉमिनिक डी गुझमन आणि विशेन पालोतीच्या आणि समेस भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण
आम्ही विश्वास धरता हे बलिये वरवी आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिच्या वरवी सगळ्या संवसाराक शांती आनी कारण फावो करून आमी मागता तुझ्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाच्या आनी डेरीक आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयारा बराबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसूर ह्या तुझ्या पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर तुझे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजी ती एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या सुमेस्तांक मायपसां तुज्या रासान घे थंय आमी तुजी महिमा भोगूंक ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या ससना सुरंदराची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकवलेल्या प्रार्थन आम्ही तीर घेऊन करू आमच्या बापा सतींच्या तुझे नाव पवित्र नाव तुझे राज काय येऊ तुझी तशी संस्थांचा आमचा स्पष्ट ग्रास आदम काढली आणि आम्ही आमच्या चुकड्यांक गुच्छता तशें आमच्या पातका बगस आनी पाताळ्यांत पडून तुका वायटांतले आमकां निवार सरीस परासर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे न्ही भरवशें नक्तरतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सरपात्यांतले सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातक्यांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जे तायेन राजवट चलयताय सासनाच्या ससनान सुमेची शांती सदां काळ तुमचे सुमे आसूं एकामेकाक शांती दिया पाप काढतली शिण्याच्या जेवणाक आपयना ती आमी सगळीं सुभागी My
बापा आम्ही भेटयल्या आणि सेवल्या ती बली तुझ्या याचकांक आणि सगळ्या भावार्थ्यांक तुझे दैविक जिवीत दिव त्या संस्काराच्या बळान तुझे याजक मोगान सदां काळ तुका एकवटून असू आणि तुझे सेवेत विश्वासी राहू हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी परमेश्वर तुमचे सोबे असो सर पदवीदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद करो वचो मेयात क्रिस्ताची शांतीन तुमका धाडटा सर्वदेवा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो
आज नवे दोग याजका वरवीं अख्खा पवित्र सभा खुशाल भोगता. तसेच पालोटी मेळ आणि डॉमिनिक मेळाचे सर खुशी भोगतात. सर देव प्रजा खुशी भोगता. 2 याजक नव्यान जल्मालात म्हणून आणि प्रत्येक रितीन हेडबंदरचे सांत आंतोनी फिरगस, वन्नळी फिरगस अतीक चड खुशालेन उमाळून आसात. हांव आज ह्या फिरगस घराक पळयत आसतना म्हाका भोगता तांच्या तकलेर सोबीत 2 सुंदर सिंगां फुटलात म्हणून. आणि ते सिंग जावन आसात पयलो सिंग, पयलो याजक ह्या मातयेंत हांव जल्मलेलो. ह्या फिरगजेचो पयलो याजक फादर झेवियर डायस. तो जावन आसा पूत बाय प्रिया डायसाचो आणि देवादीन बाब साल्वादोर डायसाचो. त्यांचे कुटुंब ल्हान. बाब झेवियर डायस, याजक झेवियर डायसचे कुटुंबाचो म्हालगडो पूत. ताका एक भयण आसा, धाकटें भयण. तें 12वी शिकून आसा बाय जासिंता डायस. फादर झेवियर डायस आपले शिकप तेणें कुमटाच्या गिम्प हायस्कुलांत केलें. SSLC उपरांत 2 वर्सां डॉक्टर ए बाळिगा कॉलेजांत PUC पर्यंत शिकलो आणि 2008 विशीं डॉमिनिक मेळांत सेमिनरींत तो भरती जालो. ताचें फिलॉसॉफी आनी नोविशिएट गोंयांत जालें. उपरांत आपले BCom ग्रॅज्युएशन तेणें पादुआ कॉलेज मँगलोरांत केलें आणि थियोलॉजी नागपुरांत केलें. आणि गेल्या वर्साच्या जून म्हयन्यांत ताका दियकोन वर्द मेळ्ळें आणि आज 9 मे 2019 इसवेंत ह्या भागी दिसा तो याजक जावन हांगासर आमच्या मुखार आसा. आणि दुसरें सोबीत सुंदर सिंग ह्या फिरगजेचें जावन आसा याजक बाब एडविन फर्नांडीस. श्री आशिष फर्नांडीस आणि बाय नाताल फर्नांडीसाच्यो कुटुंबांत देवान तांकां तेगां भुरग्यां दिवन आशिर्वादीत केला. म्हालगडी जावन आसा बाय लविना फर्नांडीस आणि दुसरो आयचो याजक एडविन फर्नांडीस आणि तिसरें कुटुंबाचे निमाणें बाय सेल्विन फर्नांडीस. हे दोन्ही कुटुंबां मदें एक साम्यता आसा. दोन्ही कुटुंबांत एकलोच पूत. पूण आमची चिंतना देवाची चिंतना भशेन न्हय. आकाश आनी भुमीचो अंतर आसा. देवान ह्या कुटुंबांत एकूच पूत आसल्यार, दोन्ही कुटुंबांत एकूच पूत आसल्यार बी तांकां देवान विंचून काडलें आपल्या शेतांत वावर करूंक. फादर एडविन कुमटा निर्मला कॉन्व्हेंटांत आपले प्राथमीक आनी हायस्कुलाचें शिकप केलें. कालच्या दिसा ताच्या एक क्लासमेटा लागीं हांव भेटलो. हांवें विचारलें, बाये तुजे सांगात तो शिकतालो, ताच्या विशयान तूं कितें सांगताय? ते म्हणाले, आमी सर भुरगीं मुखले आमच्या जिवनांत कितें करूंक जाय म्हणून विशयान डिस्कस करता आसतना थोडे म्हणटले हांव टीचर जाता, थोडे म्हणटले हांव बँकर जाता, थोडे म्हणटले हांव डॉक्टर जाता आणि थोडे म्हणटले इंजिनियर जाता म्हणून. पूण आमचे मदें एकलोच एकलो बाप एडविन हांव याजक जाता म्हणटलो. इतली व्हरती खुशालकाय आज आमकां आसा. ल्हानपणीच हांव ताका याजकाची ओडणी आसली आनी आज तो आमचे मदें याजक जावन आसा. 2007 विशींत पालोटी मेळांत सेमिनरींत तो भरती जालो. आपले फिलॉसॉफी थियोलॉजी ताणें आखेर कर. गेल्या वर्सा जून 2018 बाप झेवियर डायसा सांगाता दियोकोन वॉर्ड ताणें घेतलें आनी आयच्या दिसा देवान ताका याजकी दिक्षा फावो केला. आज ह्या दोगां याजकांक तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव बरें मागूंक आसा. झुजून तांकां विंचून काडला
आणि जीव तांच्या सांगाता सदांकाल आसतलो. तुमच्या मिसां वावरांत ताचे आधार कार्ड घेयात, ताचे सानिध्य सोदात आणि हर एक कश्ट दुखांत ताचे सांगाता सताचे वाटेन आणि क्रिस्ती देखीचे वाटेन चलोवंक प्रयत्न करून तुम्ही एक बरे फळ दिवचे याजक जायत म्हूण हांव तुमकां ह्या संदर्भी दोगा याजकांक बरें मागता. आयच्या या वर्दीच्या दिसा नवे याजक बाब एडविन फर्नांडीस तशेंच बाब झेवियर डायस वेदीचेर आसलेल्या मानाच्या सैर्यांक उगडासाची आनी मोगाची काणूक अर्पूंक ते आशेतात. सन्मान करूं. तशेंच बाब झेवियर तांची जिणी पोलोटी संस्थ्यान तशेंच डॉमिनिकन मेळान तांणी समर्पिला. आज हे दोन्ही नवे याजक तांच्या वडिलांक ते आभारी जावन आसात आनी ह्या वेळी तांकां ते सन्मान करूंक आशेतात. दोन्ही संस्थेच्या वडिला लागीं बाब पेद्रू कामेलो सिमोयसा लागीं तशेंच बाब नवीन साल्डना लागीं तो मानाचो सन्मान नव्या याजकांत हांव स्वीकार करूंक हांव तुमचे लागीं उलो दिता. फिरगजीन वाव दिवन लोकां मोगाळ जावन तशेंच आमच्या ह्या दिसाच्या संभ्रमा वेळी संपूर्ण रितीन आदार दिल्या फिरगज विगाराक बाब लॉरेन्स पेरेराक हे नवे याजक आभारी जावन आसात आनी तांकां मोगाचो सन्मान करूंक आशेता. विनंती करता नवे याजका लागीं विगाराक लॉरेन्स पेरेराक हो सन्मान करूंक हांव तुमचे लागीं विनंती करता. फर्नांडीस तशेंच बाब झेवियर डायस तांच्या ह्या याजकी दिक्षा दिसा बाब एडविना तशेंच बाब झेवियराक तांकां पोलोटी मेळाचो याजक जावं तशेंच डॉमिनिकन संस्थेचो याजक जावं आधार आनी प्रोत्साहन दिल्ल्या याजकाक ह्या वेळी ते सन्मान करूंक आशेतात. बाब विक्टर मार्टिस पोलटायन याजकाच्या पोलटायन संस्थेच्या याजकांनी ह्या आमच्या बाब एडविन फर्नांडीसाक ह्या संस्थेक तांणी भरती जावंक तांणी प्रोत्साहन दिला. तशेंच बाब डॉमिनिक मेंडोन्सा डॉमिनिकन याजक बाब झेवियर डायसाक डॉमिनिकन संस्थेक भरती जावंक तांणी आदार दिलो जावन आसा. ह्या वेळगडी हे दोन्ही याजक बाब एडविन आनी बाब झेवियर ह्या तांच्या वोकेशन प्रोमोटराक ते आभारी जावन आसात आनी तांकां ते सन्मान करूंक आशेतात. विनंती करता बाब विक्टर मार्टिसा लागीं तशेंच डॉमिनिक मेंडोन्सा लागीं तुमी मुखार येवन ही सन्मान स्वीकार करूंक. वर्ते देणे तितलेच मात्र नाही ती जावन आसात मोगाचे दिर्वे ल्हानथान आज म्हणसर व्हड जा म्हणसर हर एक भुरग्याची जतन आवय बापूय घेतात आनी त्या भुरग्याक ते बरें मागतात आनी असले कुटाम जिवीत जियेले जावन आसा. आयचे नवे याजक बाब एडविन तशेंच बाब झेवियर डायस ह्या वेळगडी ह्या नव्या याजकांच्या आवय बापायक ते आभारी जावन आसात. तांणी दिल्या त्या सेवे खातीर मोगा खातीर मोगाचे काणीक अर्पूंक ते आशेतात. विनंती करता मानेस आसीस फर्नांडीसा लागीं तशेंच मानेस ती नाताल फर्नांडीसा लागीं एडविन फर्नांडीसाच्या आवय बापायनी ताच्या पुताक हांव तो सन्मान स्वीकार करूं. तशेंच विनंती करता
मानेस 3 प्रिया डायसा लागीं तशेंच मानेस एंड्रू डायसा लागीं झेवियर आता हो सन्मान स्वीकार करूंक हांव तुमचे लागीं विनंती करता. अशा आवय बापाय ताणें सन्मान केल्या वेळी नवे याजक तांच्या पोदोन मोदोनेकी ते सन्मान करूंक आशेतात. विनंती करता बाब एडविन फर्नांडीसाच्या पोदोन मोदोनी लागीं मानेस कालिस्त फर्नांडीस तशेंच मानेस ट्रिजा फर्नांडीसा लागीं मुखार तो सन्मान तुमी स्वीकार करूंक. तशेंच विनंती करता झेवियर डायसाच्या पोदोन मोदोनी लागीं मानेस डियो फर्नांडीस आनी मानेस 3 पावलीन फर्नांडीस लागीं मुखार येवन हो सन्मान स्वीकार करून हांव तुमचे लागीं विनंती करता. मोगाशनो आता वेळ जावन आसा नव्या याजकांक सन्मान करचो. विनंती करता कारवार दिएसच्या गवळी बाबा लागीं दोतोर डेरी फर्नांडीसा लागीं आमच्या नव्या याजकांक बाब एडविन फर्नांडीसा तशेंच बाब झेवियर डायसा तांकां शॉल पांघरून सन्मान करूं. तशेंच विनंती करता पोलोटी मेळाचो वडील पेद्रू कामेलो सिमोयसा लागीं बाब एडविन फर्नांडीसाक मोगाची काणीक दिव. तशेंच विनंती करता नवीन साल्डना लागीं डॉमिनिकन संस्थेच्या वडिला लागीं बाब झेवियर डायसाक मोगाची काणीक दिवन ताका सन्मान करूंक. मोगाशनो फाटल्या सुमार 9 वर्सां हांव पोलोटी मेल वा पोलोटायन संस्थेचो बेंगलोर प्रांतीय वडील बाब पेद्रो कामिलो सिमोईस आसिसांव सायबिणेक समर्पिल्ल्या प्रांतीक तो सेवा दिवन आसा. तांच्या हाताखालच्या सबार याजकांक ब्रदर्सांक तो मार्गदर्शन दिवन आसा आनी आमच्या ह्या प्रोविन्साक जायते रितीचे बरेपण ते करन आसात. आज खंडी जावन बाब पेद्रो कामिलो सिमोईस ह्या वर्दीच्या दिसा खुशाल पावता आनी संतोष पावता आनी ताची ती बोगना मोगाची उतरां आमच्या मुखार दवरूंक तो आशेता. विनंती करता बाब पेद्रो कामिलो सिमोईसा लागीं ताची मोगाची बोगना आमच्या मुखार दवरूंक. भोमनदीक डेरिक फर्नांडीस आमच्या मोगाचो गोळी बाब नोवेस जाल्ले पाद्री आयस झेवियर डायस आनी एडविन फर्नांडीस डॉमिनिकन प्रोविन्शियल फॉर नवीन तशेंच एडविनाचे आवय बापूय आनी झेवियराचे आवय बापूय हांगा आसलेले आमचे पाद्री भाव माद्री भयणी ब्रदर्स आनी प्रितीच्या बाबा आनी भयणानो अदी करून हे आमचे किर्गोस्कारानो आनी आमचो पाद्रीकार फादर लॉरेन्स पेरेरा. कुडीचे वाटेन गरमी तान आनी भूक आमी अनुभवता. ह्या वांगडा भूक लागल्या तान लागल्या वय पूण आमच्या मना काळजाचे वाटेन
आमी जायते खुशाल आसा ह्या वेळार. आमकां वायज सोयीक मेळ्ळा हें पळोवंक की आमचे मदें आमचेच मदले दोग भाव देवान विचून काडले, फादर एडवीन आनी फादर झेवियर. हांकां पलोटी आनी डॉमिनिकन सोस्तेन आपल्या पुताच्या मळ्यान वावर करूंक आनी खुशालकाय आयज आमी मनयता ह्या वेळार. आनी त्या पासत ह्या वेळार हांव पयले सुवातेर देवाक दिनवासता, देवाक आर्गां दिता ह्या दोनी पाद्री भावां खातीर. दुसरे सुवातेर संतोषाच्या उमाळ्यांनी बरोवन हांव आमच्या संस्थेच्या नांवान आमच्या गवळी बापाक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आपलो वेळ ताणें ह्या वेळार आमकां दिला. ह्या दोगूय भावांक पाद्रीपणाची ओड फावो करूंक आनी तांकां हें दिवन आमकां खुशाल केलें आयज. हे दोन पाद्री आमकां आयज फावो जाले देखून आमच्या गवळी बापाक हांव खेरीत भशेन दिनवाशी न्हयच ह्या वेळा खातीर पूण खेरीत भशेन आमच्या पाद्रींक हे दियोसिसीन वावुरतेल्यांक ताचो जायतो आदार आसा. जायतो आमचे सवेक हुस्को दाखयता, आपलो मोग आमचे सवे दाखयता. त्या खातीर हांव ताका चडांत चड ह्या वेळार देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमी आयकोन जाणा तो आतां फुडें बेलगांव येतलो. आमी बेलगांव वावुरता, आमची एक मिशन आसा बेलगांव. आमकां तो चुकचो ना, बेलगांवूय आमी ताका मेळटले. पूण हांगासरले वाटेन कारवारचे वाटेन हांव ताका म्हजे वाटेंतल्यान कितें भशेन चडांत चड आयज देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच ताच्या फुडाराक बेलगांव डेयोसिसीन बरें हांव ताका आवडयता. थँक यू वेरी मच युअर लॉर्डशिप फॉर ऑल द सपोर्ट दॅट यू गिव टू अस फॉर द पलटन सोसायटी. थँक यू. ह्या वेळार म्हजे खिरीत परबी आमच्या दोगूय पाद्री भावांक एडवीन आनी झेवियराक देवान तांकां विचून काडल्या. मनीस ते मनशा मदले. आनी आमी जशें आयकलां दोगूय एकलो पूत तो दोनूय फॅमिलींनी 4 तारखेर ह्या मेळ्याचे गोंयांनी तशेंच एक ऑर्डिनेशन आसलें आमचे संस्थेचें पाद्री. थंय एकूच भुरगो घरांतलो तोय पाद्री जालो. तेजो क्लासमेट फादर लोदोविको आसलो आयज हांगासर, तो एकलोच आसलो. देवाक जाय जाल्यार आमचें ना म्हणूंक जायना. त्या पासत जें देवाचें आमी देवाक दिवंक जाय आनी आमच्या भुरग्यांक आमी उरपाक दिवंक जाय. तशेंच हांवें पळयलां ह्या आमच्या दोनूय आवय बापायनी जायती देव बिरांतीन आपल्या भुरग्यांक वाडयल्या. आनी देखून आयज त्या घडयेक आमच्या सगळ्यांच्या मागण्यांनी आनी तांच्या आदारान हे दोगूय आयज पाद्री जावंक पावल्या. तांकां हांव ही खुशालकायेची परबी दिता हे आयच्या दिसा दोनूय कुटुंबांक. आनी तशेंच मागता तांचे पासून देवान तांचेरूय आनी तांच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. फुडें आमचे मदें आमचे नवे पाद्री हांगासर आसा. तांकांय म्हाजे वाटेंतल्यान ह्या वेळार हांव परबी दिता. शबासकी कित्याक पाद्रीपण सोंपें न्हय, दुसरें जिवीत सोंपें न्हय. पूण पाद्रीपण खेरीत भशेन इतलें सोंपें न्हय. पूण तरी पूण ते जाणा जावन ही जबाबदारी ताणें आपल्या हातान घेतल्या. ही 13 वर्सां सेमिनरीन शिकल्या आनी आयज खुशाल भरीत ताणें ही पाद्रीपणाची ओड घेतल्या. तांकां दोगांयकी शबासकी दिता. तशेंच तांकां परबी दिता कित्याक ही व्हडली खुशालकाय आयज इग्रोज मातेक. आमची इग्रोज मातेक आनीक 2 पाद्री फावो जाले. त्या पासून ही खुशालकाय ही परबी तांकां आयज हांव दिता. आनी तशेंच तुज्या बाबड्यानो तांकांय हांव बरें आवडयता. जे वावर फुडें पाद्रीपणाचो वावर ताणें बरे भशेन करूंक खालतेपणान विस्वाशीपणान वावर करून आनी देवाच्या आश्रयकाल सुद्दां चलोवंक तांचे पासून हांव मागता. आनी वेळ काडिना पूण ह्या वेळार सगल्यांक तुमकां तुज्या बाबड्यानो हे गांवच्या फिरगोसकारांक हांगा एकठांय जालेल्यांक सगल्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्याच आदारान तुमच्या सहकारान तुमच्या मागण्या उद्देशी आमचे दोग भाव आयज ही खुशालकाय अनुभवता. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं आनी देवाचो आशिर्वाद तुमच्या सगल्यांचेर आसूं. देव बरें करूं. म्हणटा प्रवीण लोकांनो तुमच्या मोगाशी उतरांनी आमच्या नव्या याजकांक बरें मागले खातीर आनी तुमची मोगाशी भोगणां उसारल्या खातीर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मोगाशा बाबनीनो आमचे मदेगात हजर आसात डॉमिनिकन
भारताचो प्रांतीय वडील बाब नवीन साल्डाना फाटल्या 3 वर्सां थावन तांणी ताची मोगाची सेवा ह्या भारताच्या सर डॉमिनिकन याजकांक ते दिवन आसात. खंडीत जावन आज ते बाब झेवियर डायस सांगता संतोष पावता आसतना आज तांचे लागीं विनंती करता तुमची मोगाची भोगणां वा मोगाची उतरांनी ह्या आमच्या भावाक अभिनंदन करूंक हांव तुमचे लागीं विनंती करता. भोव मनादी गवळी बाब डेविड फर्नांडीस आनी मोगेच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आम सुमेस्ता वरतो संतोष कित्याक म्हळ्यार पवी सभेक सरस्वरा देवान 2 याजाक आमकां फावो केल्या. त्या पवित्र सभे सांगता पल्लोटी संस्थाक आनी आमच्या डोमिनिकन संस्थाक हे 9 याजाक फावो केला. देखून ओ वरत्या संतोषाचो दीस जावन आसा. देखून आमी सरस्वरा देवा अर्पण दिता. आनी हे 2 याजाक 2 देव बिरांती कुटुंबांत जावन उब जाल्ले जावन आसात. जर तर हे 2 याजक आज आसात आमच्या सांगाता तांच्या आवय बापायन भाऊ भयणीन वरतो त्याग केला. त्या 2 भुरग्यांक देवाक तांणी समर्पण दिला. देखून आज आमी तांच्या कुटुंबा पासत मागया आनी देवाची दाराळ आशिर्वादा तांचेर आसून म्हणून आमच्या मागण्यान तांचो उडास करया. आनी आमी सुमेस्तांचो कायदो जावन आसा आयच्या दिसा ह्या 9 याजकां पासत मागचो. 2 याजक देवान सून काडलेले देवा खातीर आनी ताच्या पुरचे खातीर ह्या संवसारांत जियेत आसतना तांकां मस्त कश्ट येतले, संतोशी आसतलो. आनी जर आमकां बाकी याजक जाय तर म्हजी आनी तुमच्या मागण्याची अती गरज आसा. देखून हो आमा सुमेस्तांचो कायदो जावन आसा ह्या 2 याजकां पासत बागी याजक जावचे पासत मागचो. तांच्या पासत आमी आमच्या मागण्यांत उडास दवरया. मोगेच्या भाव भयणीनो, तुमी सब जाणात थोड्याच म्हयन्या आदीं आमच्या भावाच्या झेवियर डायसचो पाप्पा देवातीन जाल्लो. त्या वेळा ताका आमी घरांत हाडिल्लें आनी थोडे दीस उपरांत आमी ताका 2 सवालां केलीं. 2 सवालां केलीं. कश्टांचो दीस, दुखेची घडी, तुजी मम्मी आनी भयण मात आसात घरा, भयण ल्हान, कितें म्हणटाय थोडो वेळ जाय की तुका तांच्या सांगाता रावूं या तूं मुखार वचूंक तयार आसाय. ताणें सांगिल्लीं उतरां जावन आसात देव आपोवणें म्हाका दिलां आनी त्या देव आपोवण्याक काल्ती मान घाल हांव मुखार वेतलो. देवान म्हाका आपयलां, देव म्हाका सोन घालचो ना. दुसरें सवाल केलें, तुजी मम्मी आनी तुजी भयण कितें म्हणटात हें म्हणून. ताणें सांगलें मम्मीन आनी म्हज्या भयणीन म्हाका म्हळां तूं मुखार वच, देव आमकां सांबाळ व्हरतलो. ताणें सांगतना ताच्या ताळ्यांत गट बरोवस आशिल्लो, बोळ आशिल्लें, कन्विक्शन आशिल्लें. म्हजी मागणी इंत जावन आसा. त्यात बोळान, त्यात बावरतान, त्यात कन्विक्शन तो मुखार वचून दी. कित्याक म्हळ्यार ह्या कारवार दियेसीज डोमिनिकन मेळान तो पयलो फूल जावन आसा. डोमिनिकन मेळाचो तो पयलो फूल जावन आसा. क्लॅप दिवयाक. देखून ते आमकां इम्पॉर्टंट फूल आनी मोगाचें फूल जावन आसा. मोगाच्या 9 याजकांनो एडविन आनी झेवियर, आयचो दीस बागी दीस जावन आसा तुमचे जिणेंत. आज सबार लोक हांगा एकठांय जाला तुमकां उल्हास पडटा. कित्याक तुमी एक नवें तुमचें जीवन आयचे दिसा सुरू केलां. पूण वो लोक फाल्यां तुमच्या सांगात आसचो ना. तुमच्या कश्टांत दी, तुमच्या सुखांत, तुमच्या संतोशान आनी दुखांत तुमी त्या कुर्सावयल्या जेजूचेर दिश्ट दवरात. मागणी तुमच्या जिवनांत सुखे नाकात. जर तर आमची दिश्ट कुर्सावयल्या जेजूचेर तावन पयस गेली, आमची मागणी पयस वता,
आनी आमकां बागी याजक जावन जिवंक साथ दिना ह्या संवसारांत देखून तुमची दीस त्या कुर्सावेल्या जेजूचेर दवरा आनी मागण्यांत बोळ मागून एक बागी आनी कालते याजक जावन म्हूण सांगून ही म्हजी 2 उतरां करता देव बरें करूं. बरें करूं म्हणटा प्रोविन्शियल बाब नवीन सल्डना मोगाशा उतरांनी नव्या याजकांक बरें मागून तांकां शुभ आशय पाठयल्या खातीर हांव ते बरें करूं म्हणटा. मोगाशा बाबनीनो सर फिरगजकारांक आज व्हरतो सुंतोसुचो दीस जावन आसा. 2 जाणां याजक ह्या फिरगजीन देवान फावो केला आनी तीच खुशालकाय आनी संतोष वांटून घेवचे खातीर आमच्या मुखार येता आमच्या वर्णली फिरगजीच्या सांत आंतोनीक समर्पिल्ल्या फिरगज विगार बाब लॉरेन्स पेरेरा. मोगाशा विगार बाबानो तुमी मुखार येवन 2 उतरां उलोवन नव्या याजकांक शुभ आशय पाठोवंक हांव तुमचे लागीं विनंती करता. सांग तुझ्या मोगाच्या अंगे सांग तुझे घर धरे मुलं तुका तिथं पटला म्हणून कर ही उतरां आज आमच्या दोघांपैकी एडविन आणि झेवियरान आपल्या जिवितांत ते स्वीकार केल्ले आसा ते आनी ताचे उतरां काल जावन ते आज याजक जावन आमच्या मदीं आसा ते तांकां हांव पयलेच खातीर अभिनंदन पळयता कंग्रेच्युलेशन म्हणटा आनी ताका सगळें बरें मागता. कोणाच्या घरात काजर आसल्यार आवय बापूय फादराक एक 4-5 पटी मेळो घेतात ती चिरती ही चिरती आनी कितें बरें मेळो घेतात पूण ताका घरांत याजक आसताले फादराच्या घरा फादराक मेळो की आवय येनात बापूय येनात कोणी येनात कित्याक म्हळ्यार फादर जावनचे म्हळ्यार घरांत ते लुकसाण म्हणल्या भशेन पूत काजर जाल्यार घरांत ते सून येता सून आसा घरा आसल्यार साखरी करून कोणी हे मेळटा घरांत देखून पाद्री जाल्यार घरांत कोण आसा सून ना कोणी ना त्या देखून फादर जावनचे नाका फादर जावनचे कित्याक आमकां घराक कोणी पळोवंक नाले आनी कितें फादर जावनचे नाका रे गेल्यार नाका वच पाटयो रे म्हणटा असली परिस्थिती आयच्या संवसारांत आयल्या देखून आसची घरांत एक 2 भुरगीं एक भुरगीं आसल्यार संडोळकीचें अप्रूप एक विचित्र म्हणल्या भशेन आनी 2 भुरगीं आसल्यार त्या भुरगीं आसल्यार एक कोणाक नाका म्हूण सांगतात कित्याक मनशाचें स्वार्थपण म्हळ्यार आपणाक जाय कोणाक दिवचें नाका असले मनोभावने असले चिंता बसल्यार आमच्या दिवचें कोणी पाद्री जावंक येनात आनी सेमिनारीक वयचे येनात हे आमचें वोकेशन देवपणी कमी जातलें आमचो जातले आवयपणी स्वार्थ सोड घेवन आपूण तुजो पूत एक याजक जाता देवाचे सेवे करता म्हणून खुशयेन उदार मनाने आनी खुशाल काळजाने जर तर वर्ष पुता म्हणटा जाल्यार ते एक संतोश आसा कितें देखून सांगलें याजक जाता म्हणल्यार कुठले आवयपेचें मन तितलें दुखता नाका म्हणून त्या देखून इगर्जे फादराक मेळोंक येनात कोणाची मेळोंक येना तांचे इतल्या रावतात ते फादर पळोवन घेवपी आमकां संबंध ना. अशें मोगल भाऊ बीन तुमचे लागीं विनंती करता म्हळ्यार तुमच्या कुटुंबांनी आसात तरणे भुरगीं आसात तांकां एक मार्गदर्शन दिया एक वाट दाखया वाट संवसाराची न्ही आमची वाट देवाच्या सेवे खातीर भेटून दिसली आनी देवाची आपोवण मेळची तसली देखून असल्या तुमच्या भुरग्यांक प्रोत्साहन दिया उत्तेजन दिया आनी सेमिनारीक वचूंक देवाच्या सेवेन तांकां सेवा करूंक तुमी बरी वाट दाखया म्हणून आनी तुमचो प्रोत्साहन दिया आदार दिया म्हणून तुमच्या लागीं विनंती करता. देव बरें करूं. देवाच्या सेवे खातीर तशेंच देव आपोवणे खातीर आमच्या हर एकल्या लागीं आमच्या कुटुंबांत जर मनशा भुरग्यांक एक याजक जावं आमी हर एकल्यांनी धाडूंक आसा आनी ही जावन आसा आम्हा सर्वांची जबाबदारी जावन आसा. ह्याच जबाबदारीचेर थोडोसो वेळ आमचे लागीं उलोवन आमकां हर एकल्यांक देव आपोवण्या विशयान तशेंच नव्या याजकांक बरें मागल्या खातीर फिरगज विगार लॉरेन्स पेरेरा तुमकां हांव ते बरें करूं म्हणटा. मोगाशा बाबलीनो वेळ जावन आसा आमच्या वेदीचेर हजर आसलेल्या अध्यक्षस्थान घेवन आमचे मदेगात आसून हो अभिनंदन कार्य बरे रितीन करूंक आमकां आदार दिवन आमचे मदेगात हांसत्या तोंडांनी आमचे मदेगात आसात आमच्याच कारवार दियेचे गवळी बाब भोवमानादीक डेरिक फर्नांडीस. गवळी बाबानो तुमच्या मोगाशा उतरांनी ह्या आमच्या नव्या याजकांक उल्हासूंक हांव तुमचे लागीं विनंती करता. प्रोविन्शियल फादर नवीन पालटीन मळ्याचे प्रोविन्शियल फादर पेद्रो समय
आयज वर्द मेळिल्ल्या फादर एडविन आनी फादर झेवियर, ताचें नांव जावेर म्हूण दिसता, हांवें तांच्या आवय बापायनो आनी मोगाच्या भावा भयणीनो, भोवतेक तुमकां थोडेच दिसा आदीं कोणांनी एक याजकाची दिक्षा आसतना हांवें सांगिल्लें उगडास आसून फुरो. कितें सांगिल्लें हांवें? हांव कोणाकच भियेना, एकल्याक मात हांव भियेता. मूस कित्याक तो मूस खंय बसता तें पुरो पाडकेन उडयता. आतां जेवणाचेर बसूंक लागला. त्या पासून दोन उतरां हांव उलोवंक आशिता. पयलेच फावटीर ह्या गांवच्या लोकांक हांव शाबासकी दिवंक आशिता. एक फावटी फेस्ताक गिस्ताक आयला, पूण आयची मंडावळ तुमी सोबीत रितीन मांडून हाडला. तुमीच ताळी मारून घेया. व्हेरी गुड अरेंजमेंट. आनी दुसरी संगत जावन आसा, आज हांव बरें एक लिस्ट हांव शिकला. फादर एडविन आनी फादर झेवियर 2007 इस्वींत तांचे मेळाक सेरवल्ले. 2007 तो 2008 आनी एकलो 7 2007 हांवूय आयिल्लो हांगा कारवार DCCक. हे दोगी डॉमिनिकन मेळाक आनी पालोडन मेळाक सेरवल्ले म्हाका नेणा आसले. आज कळ्ळें म्हाका कोण आयिल्ले चोरूंक म्हणून. एकलो म्हाका इस्रायल मेळ्ळो आनी तो म्हणूंक लागलो म्हाका कारवार येवंक आसा, एक वडद आसा तुमचे DCCंत. तेन्नाच हांव विचारलें कोणाक तुवें चोरले रे म्हणून. समज सांगूंक ना जालें. पूण हांव बरोच लिस्ट हांव शिकला. आतां हांव बेळगांव येता, हांव बी येता आतां चोरूंक हांगा. कित्याक बेळगांव DCCंत याजक उणें आनी आमकां याजकांची गरज आसा. पळय मोगाच्या भाव भयणीनो, याजकांची सगळे DCCक गरज आसा. आनी जर तर चोर आसत म्हळ्यार एक DCC तांकां पयशेल्या गांवांत मिसांवार धाडटात. आनी ह्या दोनी मेळाचे याजक बी भायल्या गांवांत भायल्या देशांत मिसांवांत आसा म्हणून चिंतता. आमचे DCCचे जायतितले लोक वेगवेगळे देशांत मिसांवांत आसात. चायना आनी पाकिस्तानांत बी आसात आमचे याजक, कारवार DCCचे याजक. आनी अशें म्हणटना आतांच फादर लॉरेन्सान तुमकां सांगिल्ले परी, फादर नवीनान सांगिल्ले परी, देव आपोवणेची आमकां चड गरज आसा. कित्याक जर तर क्रिस्ताच्या मोळ्यांत वावुराडी ना जाल्यार आमकां आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आदार दितले उणें जातले. खंयचे कडेन सांगलें म्हाका उगडास आसा, आमचो आदलो बिस्त तुमकां जायतितल्यांक हेची अनुभव आसा जावंक बरो. आदलो बिस्पान सुरवातेक सगळ्या याजकांक घेवन तो बेंगलोर रिट्रीटे गेलो. आयतारा कोणी हांगा मिसाक ना. दोग तिगोक मेळ्ळे तांकां पुरूंक लोक ना, हांव याजक ना. आयताराच्या मिसाक मीस म्हणटलो कोण मिसच ना सगळे DCCंत. परत येतर सगळ्यांनी ताका चीट बरयली, तुवें अशें कित्याक केलें. ताणें तांकां बरोवन सांगलें, कळयलें तुमकां याजक ना जाल्यार कितें भोगता तें म्हाका वळखूंक जाय आसलें. आनी याजक ना जाल्यार कशें चलतलें तुमी भोगूंक जाय आसलें. आतां तुमी शिकलात, हांवूय शिकला आनी मुखार बऱ्या भशेन आमी रावया. आनी त्या पासून कारवार DCCंत सगळे लोक याजकांचो मोग करतात. कितेंय जाल्यार याजकांक सांडून दिनात. तेच कारणा खातीर कित्याक आमकां अनुभव आसा. वन्नडलेच्या लोकांक एक बरी खबर भोवतेक तुमी आयकला. इतले दीस तुमचे वन्नडली ही इगर्ज कुमटा इगर्जेचो एक भाग आसलो. आतां येवचे 16 तारखेर ती एक सेपरेट इगर्ज पेजाई पॅरिश म्हणून परगट जाल्या. हांव जाणा तुमी कोणेय विचारूंक ना, तुमी कोणेय विचारूंक ना, तुमच्या याजकांनी विचारूंक ना, तुमी विचारूंक ना. जाल्यार तुमचो डीन फादर जॉन रॉड्रिक्सान आमच्या याजकांची मिटींग आसतना ताणें म्हणून जालो
इतले वर्सां एक याजक आसा थंय आनी तो सपरेट केल्यार बरें. ताका सांगलें तूं स्टडी कर, ताची एरिया म्हाका सांग. ताणें एरिया म्हाका एप्रील म्हयन्याच्या 15 तारखेर घालून दिले आनी 26 तारखेर आतांच डिग्री पास केला. हे सपरेट पॅरिश म्हणून गेले आनी 16 तारखेर नवो याजक येताना ती डिग्री हांगासर वाचतले आनी तुमची हें पॅरिश एक सपरेट पॅरिश जावंक पावतलें. बिगिनींग पेजाई पॅरिश, मागीर तुमी बाकी सगळे संख्य होतील जागो बिगो आमच्या नांवार घेवनच आसा. तें पुरो जाल्ल्या उपरांत एक फूल फ्लेज्ड पॅरिश म्हणून ते परगोटूंक मुकलो दिसतालो. म्हाज्या लागीं जायना आतां जालें हांव त्या पासत हांव चिंतता की ह्या अरेंजमेंटांत तुमची भक्ती वाडटली आनी की चड लोक याजकपणाची बेस घेवंक DACCक आनी धार्मीक मेळांत वतले. हांव धार्मीक मेळांत आनी DACCक म्हणटा कित्याक म्हळ्यार सगळे सुवातेर काम करतले जेजू क्रिस्ताचेच सेवा करनासतले. पूण तांकां धार्मीक मेळांत सांगलां परचे पयलें म्हाका सांगून व्हरा, पुरो लोकां होर घेवन म्हाका झिरो दवरूंक नाका म्हणून. लास्ट इयर कोणीच सेवूंक ना, हांव कोणी सेवूंक ना म्हूण चिंततालो. आमचो एडमिन न्हू तो एडमिनीन पयर उलयतालो ना म्हाका 4 मेळ्ळात तेजो म्हाका एकल्यान 4 व्हरला आनी कितल्या लोकांनी 4 व्हरलात कोणा वतो 40 जाला केला. त्या पासत DACCची बेगीन काळजी घेवन घेयात. DACCक बरें बरें दिवन उरलें नाका जाल्यार परत तुमी घेवं. देव बरें. मोगाच्या भाव भयणीनो, गवळी बाबांनी मोगाच्या उतरांनी आमकां सर्वांक तशेंच नव्या याजकांक तांणी बरें मागलां. कारवार DACC टावन बेळगांव DACC ते तांचे मुख्य मिसां काम करूंक वता आसतना गवळी बाबा तुमकां सर्व बरें आमी मागता. तशेंच तुमच्या मुखल्या मिसां वावराचेर जैत आमी मागता. मोगाच्या बाबणीनो, वेळ येदोळूस 1.5 वरां जाली जावन आसा आनी आमचें अभिनंदन कार्य आमी इतल्यारीच आमी हांगासर अखेर करूंक आमी आशेता. ह्या अभिनंदन कार्य यशस्वी जाल्या खातीर सर देव बरें करूंक आमचे मुखार येता. आयचो नवो याजक बाब झेवियर डायस विनंती करता. झेवियर डायस लागीं मुखार येवन सर्वांक अभिनंदन करूंक हांव तुमचे लागीं उलो दिता. तुम्ही म्हाका वेंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां वेंचून काडल्यां. देवान आमकां समेस्तांक वेंचून काडल्यां ताच्या येवजणे प्रकार आज आमकां दोगांक ना पावो जाल्यार आमकां सर्वेस्परा देवान वेंचून ताच्या मळ्यांत वावरून ताचो मोग आनी मिसांव परगटूंक आमकां दोगांकी ताचो याजक जावन आज आमकां मागला. त्या सोम्या जेजूक जाणें आमकां वेंचून काडल्या ताका आमी अर्गां दिता, वंदन करता आनी ताची महिमा गाता. मरिये मायेन सदांच आमचे पासत आपल्या पुता लागीं मागून आमकां जेजूची सेवा करूंक आदार दिल्या. आमी मरिये मायेकी आमी ताची उपकार मागता, कित्याक म्हळ्यार मरिये माय आमचे पासत सदांच मागूनच आसा. वेदीर हाजर आसल्या आमच्या मनादीक बापाक दोतोर डेरिक फर्नांडीस, आमच्या DACCच्या बिशपाक, आमच्या दोगांच्या प्रोविन्शियलांक, विगार आमचो मोगाचो विगार जावन आसा फादर लॉरेन्स पेरेरा, आमच्या वोकेशन प्रमोटरांक, मोगाच्या आवय बापानो, तेच परी वेदी मुखार बसून आसल्या सर याजकानो, भावानो, म्हज्या मोगाच्या कुटुंबादारानो आनी सर फिरगसगारानो, इश्टानो आनी आमचेर मोग दबन हांगासर येवन पावल्या सर म्हज्या मोगाच्यानो, तुमकां सर्वांक देव बरें दोनपार देव म्हण हांव मागतां. मोगाच्यानो, ह्या घडये आमच्या सोम्याच्या आल्तरेर चडूंक आदार जाल्ल्या सर्वांचो उपकार वाडून
तांकां म्हजो मान बागोवचो म्हजो कायदो म्हूण मानून घेता देखून हो थोडो वेळ म्हजो सांगाता सुदारशीत जाल्यात म्हूण हांव पातयेतां. पयल्या सुवातेर काळजांत हांव उपकार आठयता म्हज्या जन्मदातारांक, म्हज्या मोगाच्या पप्पाचो आनी मम्मीचो. म्हाका क्रिस्ती कुटुंबांत जल्म दिवन क्रिस्ती बावटांत देव बिरांतीन वडयल्या तुमकां हांव ऋणी जावन आसां. म्हाका मोगान पसून जायती जतन घेवन बरें शिकप तुमी दिलां. जर आज देवाची पवित्र अल्तर सोडूंक साज जाला आनी ह्या वेदीर उबो आसा हाका कारण तुमी केल्ल्या त्यागाचें आनी सॅक्रिफिसाचें फळ. म्हज्या पप्पाक हांव सासणेचो विशय आनी पातयेता की म्हजो पप्पा म्हज्या खातीर विशेष रितीन मागून आसा. आनी विशेष तरान म्हज्या भयणीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ती ल्हान जाल्यारय म्हाका विविध रितींनी म्हाका प्रोत्साहन दिल्लें आसा. भुरगीं वाडून येतना तांकां बाबरतान ल्हान व्हड करूंक आवय बापाय तितलीच जबाबदारी पदोन मोदनीशी हांव आमच्या दोगांयच्या पदन मोदनीक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या मोगाक त्यागाक आनी मागण्याच्या आदाराक देव तुमकां आशिर्वाद आनी बरो म्हूण मागता. हांव आभार मानता सर म्हज्या आनी फादर एडविनाच्या कुटुंबाचो. तुमी आमचे थंय दाखयल्या वर्त्या मोगाक आनी तुमच्या सांगातपणाक कोणाचेंच नांव काडिनासतना तुमकां समेस्तांक हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. आज आमकां दोगांयकी याजकी दिक्षा दिल्लो आमचो गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर डेरिक फर्नांडीस हांचो हांव मनपूर्वकी उपकार बावडटां. आमच्या तरबेतीक आदार जाल्ल्या म्हज्या डॉमिनीक पाद्राबांक, आत्मीक डिरेक्टरांक आनी फादर एडविनाच्या तरबेतीक आदार जाल्ल्या ताच्या पालोटायन पाद्राबांक, आत्मीक डिरेक्टरांक आमी काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यानो सेमिनरीच्या शिकपा वेळार जेजूचो पाटलाव करशांत आमचो सांगाता दिवन संतोशाचो तशेंच दुखाचो घडयो वांटून घेवन आमच्या सांगाता जीवन. आज आमच्या मदें आमच्या थोडे कंपॅनियन्स बॅचमेट्स आयले आसात. फादर एडविनाचो ताचो बॅचमेट जावन आसा फादर विको, ताचें ऑर्डिनेशन सद्यांक जाल्लें. ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तो ह्या मिसाक आसलो. आनी म्हजे सांगाती दोन ब्रदर म्हजे बॅचमेट फादर एफ्रेम आनी नेस्तोर तांणी छत्तीसगडचे तांचें ऑर्डिनेशन जाल्लें आसा. तांकांय येवंक जावना पयस सावन जाल्यार तांणी म्हाका मस्त सपोर्ट केल्या. आनी म्हज्या बॅचमेट जावन आसात डिकन अविल आनी डिकन रॉयस्टन. तांणी हांगा आयिल्ल्यांत तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांचें ऑर्डिनेशन मंगळुरांत आसतलें. तांकांय हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या फिल्डर्स कुटुंबाचो वडील मनादीक बाप लॉरेन्स पेरेरा आमकां फिल्डर्सकारांक मोगाचो आत्मीक संगतींनी वर्त्या उमेदीन भरतलो आनी फिल्डर्साच्या एकवटा खातीर आनी अभिवृद्धी खातीर विशेष तरान वावुरतात. फादर तुमी केल्ल्या सर उपकारांक आमी आभारी जावन आसा. हांव आनी फादर एडविन सेमिनरीक जॉइन जावच्या वेळार आमच्या होन्मा फिल्डर्साच्या विगा जावन आसले फादर साल्वादोर गोन्साल्वीस. तांणी आमचे थंय देव आपोवणेचें बी ओंपून आमकां सेमिनरीक भरती करूंक आदार दिल्या तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या सेमिनरीच्या तरबेतीच्या वेळार आमचें शिकप करून सेमिनरीक आर्थीक रितीन कुमक केल्या आमच्या सर्व बेनिफॅक्टरांचो म्हज्या आनी एडविन ब्रदराच्या बेनिफॅक्टरांचोय हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांचे पासून आमी मागतात म्हूण आमी तांकां एक विश्वास दिता. म्हज्या मोगाच्या सांगतांतून फिल्डर्सकारांनो, आमचे वन्नाळेचे फिल्डर्सकारांनो, तुमी निजायकी भोव मोगाळ आनी मैपासीक इगर्जेच्या खंयच्याय कामाक दीस रात म्हण लेगीन आसतना तुमी वाव दितात. तुमच्या घरांनी हांव पावल्या वेळी तुमी मोगान स्वागत दिलां आनी आज आमच्या दोगांचे तुमी मोग दवरून
आमच्या दोगांचेर मोग दवरन हांगासर हें कार्य बरे रितीन तुमी मांडून हाडल्या. तुमच्या उदार मनाक देव तुमकां दाराळ आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागता आनी काळजांतान उपकार बावडटा. भारतीय संस्कृतींत शिक्षकांक गुरु देवोभव म्हणटात. शिकल्ले इस्कॉल आनी शिकयल्ल्या शिक्षकांक केदोळच विसरूंक जायना. हांव म्हजें प्रायमरी स्कूल मांगोडल आनी वन्नळीच्या गव्हर्मेंट स्कुलांत आनी हायस्कूल गिब बॉयज स्कुलांत आनी PUC एवी बाळिगा कॉमर्स कॉलेजांत आनी डिग्री पादवा कॉलेज मँगलोरांत शिकल्लो आनी फॉदर एडविन निर्मला कॉन्व्हेंटांत शिकल्लो. मोगाच्यानो तुमी सर टिचर्सांनी शिक्षकांनी आमकां बऱ्या रितीन शिकयलां. तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमी आमकां बरें देख दिल्ल्या खातीर आमी तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. ನನ್ನ ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. आणि विशेष तरान म्हजो फ्रेंड एक मंगळूरचो म्हजो क्लासमेट आयिल्लो आसा, ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. And I would like to thank all my Dominican fathers and Palatine fathers who helped me in every way. I thank and ask God's blessing on them. समेस्तांक देव बरें करूं. आनी कोणाचें नांव चुकलें जाल्यार म्हाका बक्षिया, आनी कोणाचें नांव चुकलां तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांकी देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा. बाप झेवियर डायसाक मस्त वेळ काण गेली आरी कोणायकी विसरनासतना सर्वांचो ताणें उपकार ताणें बावडला. फादर झेवियर तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. जेवणाचेर तुजो दाराळ आशिर्वाद घाल आनी आम्हा समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण सेवले वरवीं आमी बळान भरून तुजी महिमा वाखणूक त्याच भशेन जेवण तयार केल्ल्या समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आनी ह्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्परा वंदन तुका, सेवेक प्रेरण दिलाय म्हाका. म्हज्या जिविताक तुजीच दिशा, तुजी सेवा म्हजी आशा. सेवक तुझोस रचणारा, हे जिवीत तुकास दातारा. अर्गा तुका सर्वेस्परा वंदन मोगा सागोरा. अर्गा तुका सर्वेस्परा वंदन मोगा सागोरा. Wonderful.
म्हाका तूं ये सोम्या संवसार तुजी रास परगट करच्याक कृपा म्हाका दिसाक दिवच्याक नेटोन रसलाय म्हाका जोरोंक तुवें जागयलाय खालतो हांवें जावंक शिकोवन दिल्याय काळजां जिखोवंक म्हाका पयलाय सर्वेस पोरा पवित बापा अर्गा सर्वय तुझ्या आशीर्वादांक अर्गा दिता दिल्ल्याक भावा भयण्यांक अर्गा तुका तुझ्या सर्व उपकारांक अर्गा 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 सृष्टिकर्ता नमो लोकरक्षका नमो पावनात्मा नमो त्रयेकदेवा सनी पनि रे 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 मामा पग ग ग रे 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 सा 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 पग सनी रे पनि रे 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 मामा पग ग ग रे 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 सा सनी सा पा रे 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 सा सनी सनी ग प ನಂಬಿಕೆ ಜೀವದ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳ ದೇವಾನಿ ಸುರಿಸು ನಂಬಿನ ಬಾಳಲು ಧನ್ಯನಾಗಲು ವರಧಾರೆಯಂ ಹರಸು ನೀ ಎನ್ನ ಅಂಬಿಗ ನಾನಿನ್ನ ಪಯಣಿಗ ನೀ ಎನ್ನ ಅಂಬಿಗ ನಾನಿನ್ನ ಪಯಣಿಗ ಕೈ ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಿಸು
ನಡೆಸಲು ನಂಬಿಕೆ ಹೊಳೆ ಹರಿಸು. ನನ್ನ ಹಂಬಲವು ನೀನೇ, ಬಾಳ ಸ್ತಂಭವು ನೀನೇ, ದಾರಿದೀಪವು ನೀನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವವು ಸರ್ವವು. ನನ್ನ ಹಂಬಲವು ನೀನೇ, ಬಾಳ ಸ್ತಂಭವು ನೀನೇ, ದಾರಿದೀಪವು ನೀನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವವು ಸರ್ವವು. ನಿಸರಿ ನಿಸರಿ ರೀ ರಿ ಪ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ನಿಸರಿ ನಿಸರಿ ರೀ ರಿ ಪ ಮ ಪ ಗ. ನಿಸರಿ ನಿಸರಿ ರೀ ರಿ ಪ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ನಿಸರಿ ನಿಸರಿ ರೀ ರಿ ಪ ಗ ರಿ ಸ. ಮನ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣದ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀ ಚಿಮ್ಮಿಸು. ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದು ನೊಂದಿಹ ಮನಕ್ಕೆ ಭರವಸೆಯಂ ತುಂಬಿಸು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬದ ಜೀವನ ಶೂನ್ಯವು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬದ ಜೀವನ ಶೂನ್ಯವು, ದೇವನಿ ಸರ್ವಸ್ವವು. ನಿನ್ನಯ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ನ ಬಾಳಲು ಕರುಣೆಯ ಮಳೆ ಸುರಿಸು. ನನ್ನ ಹಂಬಲವು ನೀನೇ, ಬಾಳ ಸ್ತಂಭವು ನೀನೇ, ದಾರಿದೀಪವು ನೀನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವವು ಸರ್ವವು. ನನ್ನ ಹಂಬಲವು ನೀನೇ, ಬಾಳ ಸ್ತಂಭವು ನೀನೇ, ದಾರಿದೀಪವು ನೀನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವವು ಸರ್ವವು. वरतो संतोष भोगता, उल्हास उमाळून येता हांगा जमलेल्या सर्व लोकांक. नव्या याजकांक तांच्या दिक्षे दिसा अभिनंदन दिवच्या.
आमचे जिणये पळयणार हर एक मेटाक तुमकां सोमीन सांबाळ भरून फळां भरीत वावरान आनी लोकां मोगान जीवन नंदन करून आमच्यान जायना तसले गैरानी बोलते जिणेक आधार ते मेटांकूच वाट फांकोचे जिणेचो विश्वास उतर तुझे मोतीचो उल्हास उतर तुझे आत्म्याचो प्रकाश उतर तुझे काळजाचो संतोष उतर तुझे जिणेचो विश्वास उतर तुझे मोतीचो उल्हास आत्म्याचो प्रकाश काळजाचो संतोष उतार सोम्या तुझे जिणये धैर्य दिता ते प्रसरूची उतर तुझे विण्य प्रस्वादी उतर तुझे जीविता मारो उतर तुझे पैणाचो दिवो उतर तुझे मोवा प्रसरूची उतर तुझे विण्य प्रस्वादी जीविता मारो
सोमिया ते तुझे वर्णू आमच्यान जायना तसले धैर्यानी बोलते जिणेक आधार ते मेटांकूच वाट फांकूचे सोमिया ते तुझे आमच्यान जायना तसले धैर्यानी बोलते जिणेक आधार ते मेटांकूच वाट फांकूचे मुंशाचीने तोए दिल्ली वर्ते दिल्ली बापा भेटैता मास आमचे
संसारा स्वामी ज्ञान तुझ्या सुम्या गवळ्या मुच्या सुम्या अर्गा तुका
soul, do you not know? Have you not heard? It's been told from the beginning. The Lord your God is on your side. Oh my soul, don't be afraid. Hope in the Lord. By his righteousness and power, he will strengthen, he will guide. And I will soar on wings like eagles, held by the hand of God. I will run and not grow tired, but on his name I call. For the Lord is never weary, his ways are beyond my thoughts. I will trust in him with all my heart. Oh my soul, do you not know? Have you not heard? It's been told from the beginning. The Lord your God is on your side. Oh my soul, don't be afraid. Hope in the Lord. By his righteousness and power, he will strengthen, he